हांगासर जाता हे समक्ष आम्ही विटनेस करता। आज आम्ही हांगासर डॉक्टर भीमराव आंबेडकर यांची जयंती साजरी करता। तसेच आय कॅम्प जो आमच्या मय मतदारसंघातल्या लोकां खातीर उपलब्ध करून दिल्लो आसा। आणि तिसरे आम्ही जे हांगा ॲम्ब्युलन्स सर्वीस आज सुरू करता आमच्या स्वर्गीस्त अनंत बाबांच्या उगडासान ही आम्ही ॲम्ब्युलन्स 24/7 म्हणजे प्रत्येक लोकांक हांव सांगपाक सोदता आमच्या मय मतदारसंघातल्या हेजेर ॲम्ब्युलन्सीचेर फोन नंबर सुद्दां हांवें म्हाजो घातला। कारण कितें की कोणाक जर इमर्जन्सी येयली जाल्यार तो फोन पयलीं म्हाज्या कडेन येवचो आनी ती सिवियरिटी कोणाची कोणाक कितें जालां हें म्हाका कळचें ह्या उद्देशान हो नंबर हांवें म्हाका घातलेलो आहा म्हाजो। आनी हो नंबर जेन्ना म्हाजे कडेन येतलो तेन्ना कन्सर्न जो ड्रायव्हर आसतलो त्या हेजेर ॲम्ब्युलन्सीचेर तो नंबर म्हाजो तेजो नंबर येयल्या नंतर हांव ती मॅसेज ताका पास ऑन करतलो आनी इमिजिएटली ती इमर्जन्सी अटेंड केली वयतली। अशें न्हू की आमच्या गोंयांत ॲम्ब्युलन्स सर्वीस कमी पडटा अशें न्हू, ॲम्ब्युलन्स सर्वीस ही आसाच। 108 सर्वीस ह्या सबंद गोंयांत आमच्या बरें काम करता। सरकार त्या सेवेन खंयच कमी पडोंक दिना। पण खासा करून एखाद्या वेळार एक ॲम्ब्युलन्स जर खंय तरी गेली जाल्यार दुसरी ॲम्ब्युलन्स येवपाक इमर्जन्सी समजा जर येयली जाल्यार थंय खंय तरी कमी पडटा आनी खंय फॅटल ॲक्सिडंट जाल्ल्या नंतर ती लॉसूय जावंक शकता। ह्या उद्देशान म्हणजे खंय तरी ही सेवा बरी उरची जावची। एखाद्या चोडणा सारक्या गांवांत ज्या जाग्यार एक एंडाक आसलेलो हो गांव ॲम्ब्युलन्स येवपाक बिचलसून किंवा सांकळेसून येवपाक जर उशीर लागता आनी ही ॲम्ब्युलन्स आमची जर पावोन ती ॲक्सिडंट किंवा इमर्जन्सी जर अटेंड करूंक शकता जाल्यार त्या मनशाक तेजो खूब फायदो जातलो। अशा उद्देशान ही ॲम्ब्युलन्स सर्वीस आमी हांगासर सुरू केल्ली आसा। लोकांचें आरोग्य बरें उरचें आनी अश्यो ॲक्सिडंट घडच्यो न्हू हें आमी देवा लागीं सदींच मागोया। पण दुर्दैवान कितें घडटा तेका खंय तरी आमी साल्वार करपाक लागून जी आमी सेवा आयज चालू करता ह्या सेवेन सगळे जाण तुमी वांटेकरी आसतले। स्वर्गेस्त अनंत शेट ज्यांच्यानी आपल्या निस्वार्थपणे आपल्या ह्या काळान 10 वर्साच्या कालावधीन जे सेवा केल्ली आसा। Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.